नमस्कार इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। एक ल्हानसो गांव आशिल्लो। गांवांतले सगळे जाण एकमेका कडेन माये मोगान वागताले, एकमेकाचे अडचणीक पावताले। गांवाचेर कसलेय अरिश्ट आयले जाल्यार सगळे एक जावन ताका तोंड दिताले। अरिश्ट म्हळ्यार संकट। त्या गांवचो मुखेली आशिल्लो रामदास। ताका गांवांत बुदवंत म्हूण व्हड मान आसलो। बुदवंत म्हळ्यार हुशार मनीस। कसलेंय किजील जाल्यार तो कोणाकूच दुखयनासतना तें सोडयतालो, सगळ्यांची मनां सांबाळटालो। गांवचो लोक ताच्या सांगण्या प्रमाण वागतालो, तर अशे तरेन गांवांत रामदासाक खूब मान आशिल्लो। पूण आतां रामदास जाणटो जाल्लो। आपूण केन्ना मरत हाचो ताका भरवंसो नाशिल्लो। आपल्या फाटल्यान आपलो जागो कोण घेतलो हाचो ताका हुस्को जाल्लो। एक दीस गांवचो नवो मुखेली सोदून काडपा खातीर ताणें एक येवजण आंखली। येवजण आंखप म्हळ्यार मांडणी काडप। गांवच्या लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, आतां हांव जाणटो जाला। गांवचें मुखेलपण चलोवपाची तांक म्हज्यान उरूंक ना। तेन्ना हांवें हो वारसो तुमचे मदल्या कोणाय एकल्याक दिवपाचें थारायलां। जो कोण म्हाका 10 दिसां भितर 10 पांयांचें जनावर हाडून दितलो ताकाच हांव गांवचो मुखेली म्हूण नेमतलो। जालें, हें भोवमानाचें पद कोणाक नाका जालां? जण एकलो गांवचो मुखेली जावपाची सपनां रंगोवंक लागलो। 10 पांयांचें जनावर सोदपा खातीर कोण उठून रानांत गेलो तर कोण शारांत। सगळे जाण सगळे कडेन सोदीत रावले। झाडार रावपी, जमनीर रावपी, मळबान उडपी सगळे तरेचीं जनावरां पळोवन जालीं। आनी अशे तरेन एका फाटोफाट एक करून 9 दीस गेले आनी 10वो दीस उदेलो। थारायल्ल्या जाग्यार परतून सगळे जाण एकठांय जाले। सगळे जाण हात हालयत आयल्यात तें पळोवन रामदासान कपलार हात मारलो। कपलार हात मारप म्हळ्यार निर्शेवप। आतां कशें जातलें हो प्रश्न सगळ्यांक सतावंक लागलो। इतल्यान पयसुल्ल्यान कोण तरी येतना लोकांनी पळयलें। एकल्यान म्हणलें, हो तो येता तो वयल्या वाड्या वयलो यशवंत न्हय रे? तो आनी हांगा कित्याक येता? आहा, आमकां लेगीत 10 पांयांचें जनावर मेळूंक ना, ताका भोव मेळूंक पडला 10 पांयांचें जनावर। दुसऱ्यान फकाणां केलीं, ते बरोबर सगळे हांसूंक लागले। लोकांक वगी करीत रामदासान म्हणलें, सगळे वोगी रावात, हांसूं नाकात ताका। पळोवया तरी यशवंत कितें म्हणटा तो। इतले म्हणसर यशवंत थंय पावलो। वांगडा हाडिल्लो तुवालो ताणें रामदासाच्या पांयां कडेन सोडयलो। त्या बरोबर एक कुल्ली तुरू तुरू धांवत रामदासाच्या पांयां कडेन आयली। आरे, हिका तर आमी सदांच पळयतात मरे, पूण तिका 10 पांय आसतात म्हूण आमच्या ध्यानांतच येवंक नाशिल्लें। तोंडान बोटां घालीत सगळ्यांनी म्हणलें। तोंडान बोटां घालप म्हळ्यार अजापान पळोवप। हाकाच बुदवंत काय म्हणटात। अशें म्हणून रामदासान यशवंताक आपल्या फाटल्यान गांवचो मुखेली म्हूण घोशीत केलें। तर पळयलें न्हय इश्टानो, कशे तरेन यशवंत बुदवंतकाय वापरून गांवचो मुखेली जालो तो। तर ह्या काणयेंतल्यान आमकां ही देख मेळटा की केन्नाच आमी कोणाक कमी लेखूंक जायना। दर एक मनशा भितर कसले ना कसले गूण हे आसताच।
तर तें फकत सोदपाची गरज आसा.